आता पळोवया गोंयांतल्यो हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। सात संवाद कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आम्ही हो कार्यक्रम चालू केला। एमर्जन्सी रेस्क्यू मेथड, स्ट्रेचर ड्रिल आणि बाकीचे लायफ सेविंग जे टेक्निक्स आहा ते आम्ही घेतले। आमचो सिव्हिल डिफेन्स होमगार्ड वी आर लायफ सेवर्स आणि वी ट्रेन टू सेव लायफ्स। सगळे पुलीस आमकां दाखयता वेगळे वेगळे तरेन कशें रेस्क्यू करपाचें तें। आतां जें कितें तेंच्यांनी दाखयलें तें खूब बरें आशिल्लें, तें खूब युजफूल, जे आमी फास्ट स्टेप घेवपाक शकतात। This book, consisting of 2 volumes, was first published in 1994 and 1995 respectively, and have been recently reprinted and thus made available to a larger public than the original one. I would like to thank eminent jurists in our base, Professor Dr. Dario, for releasing the book. सेकंड तालुका टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा जी आयोजित केल्ली आसा T10 म्हणजे तालुका लेवल पर्रा साई पर्रा क्रिकेट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल असोसिएशन। तालुका लेवल म्हणजे तिजवाडी, सांगेम, बार्देशे, सत्तरी, बार्देश बी, सालसेत आणि बार्देश याची सगळे जातले PVC ग्राउंड पर्रा। दुसरो ग्रुप बी तारखेक म्हणजे 17 तारखेक आसतली। पहिली मॅच जातली ती मार्मोगोवा ए, बिचोलीम, काणकोणा, पेरनेम, केपेम, फोंडा आणि लास्ट इयर चॅम्पियन मार्मोगोवा। ही मॅची जातली 17 तारखेक आणि 24 तारखेक ग्रँड फायनल जातली। मोना सुंदरशी अशी ट्रॉफी आसा आणि कॅश प्राइज रुपीज आसा 60,000। सांगे केपें पत्रकार संघाची 5वी अखिल गोंय पत्रकार चषक 2020 क्रिकेट सर्त शेनवारा सुरू जाली। उक्तावणाच्या मॅचींत कुडचडेच्या मथुरा फार्मसान सावड्डेच्या श्रीकृष्णा स्पोर्ट्स क्लबाक 8 विकेटींनी मारले। उक्तावणाक सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय, कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल आशिल्ले। ही सर्त कुडचडेच्या SAG ग्राउंडार चलता। और ये दूसरा छक्का शायद, जी हाँ दूसरा छक्का, और इस बार हल्के हाथ से कट किया है थर्मन की दिशा में। वहां पे फील्डर तैनात थे, 2 ही फील्डर 30 गज दायरे के बाहर। इसी बीच हल्के हाथ से खेल दिया है 1 रन, और इस बार उठा लिया है। देखना वहां पे फील्डर तैनात है लेकिन रोक पाएंगे? जी हाँ बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे। 75 with the loss of 4 wickets. 4 wickets. Sri Krishna is in deep problem because in this over they have lost 3 important very attacking batsmen. अरे बाल उठा दिया, बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे। इस बार फिर से उठा लिया और लगातार शॉट, और इस बार ये 50 रन के पार्टनरशिप हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया की, और इस बार मुरगांव तालुक्यात शाळांक खेळा साहित्य वाटपाची कार्यावळ शुक्रारा जाली। खेळा मंत्री रमेश तवडकार, रान मंत्री एलिना साल्ढाना, आमदार कार्लोस आल्मेदा, खेळा संचालक VM प्रभुदेसाय ह्या सुवाळ्याक आशिल्ले। खेळा प्रशासन सुदारप तशेंच खेळांचो दर्जो वाडप हाचेर आमी लक्ष दितात अशें तवडकारान म्हणलें। संबंध गोंयच्या प्रायमरी धरून मिडल धरून हायर सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी ह्या सगळ्या स्कुलांक मटेरियल दिवपाचो कार्यक्रम आमी करता। तातूंत सावन अनेक अडचणी आसात, आमकां खबर आसा, ह्या सगळ्या गोश्टी आमकां जाणीव आसा की सगळींच स्कुलां सगळ्याच आमी जे मटेरियल दिलां तें सगळ्या स्पोर्ट्सान खेळटले अशें ना, पूण आमी गेले तें टोकन दिल्लें आसा। आनी फुडल्या काळांत जो आमी विचार करता, एक संबंध गोंयच्या शाळांचो एक रिपोर्ट घेतले, खंयचेय स्कूल खंयच्या प्रकारचे एक्टिविटी चड रस घेता त्या प्रमाणे ताका तें स्पोर्ट्स मटेरियल आमी फुडल्या काळांत दिवपाक जाय। कारण स्पोर्ट्स जर फुडें व्हरतलो जाल्यार आमची सगळ्यांची कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तर आमकां एज ए मिनिस्टर म्हाका दिसलें किंवा डायरेक्टर दिसलें म्हणून सगळेंच कितें जातलें अशें ना पूण आमी एडमिनिस्ट्रेशनाचेर कांय करपाक शकता पूण सगळ्या जाणांचो टिचरांचो हेडमास्टरांचो सगळ्यांचो सपोर्ट मेळपाक कारण जेन्ना अध्या वेळाचेर अनेक टिचरां कडेन आमी फिजिकल एज्युकेशन कडेन उलोवप जाता त्या वेळाचेर एखाद्या टिचराक भरपूर निर्णय करपाची इच्छा आसता प्ले ग्रावंडाच्या बाबतींत पळयलें जर जायत न्ही एरिया वायज खूब बरो ग्रावंड आसा आनी सेंट्रली लोकेलिटी त्यामुळे आतां हांवें सगळें पळयलां की मेंटेनन्स जसो आसपाक जाय आसलो तो ना हाजें हांवें म्हज्या लक्षांत घातला कारण थंय हांवें जेन्ना चवकशी काडली तांकां उदकाची फेसिलिटी ना त्यामुळे ग्रास मेंटेन ते करपाक शकले ना तातूंतल्यान त्याच बरोबर बाकीचोय डेव्हलपमेंट ह्या ग्रावंडाचेर आमकां करपाचो आसा त्यामुळे ताबडतोब आमी ह्या सदरा गोश्टी संदर्भांतलो चवकशी हांव करतलो आनी ताजें हो ग्रावंड बरे पद्दतीन डेव्हलप जावपा दिसता डायरेक्शन दितलो इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट